देवान मनशाक आपल्या सारको रचलो आनी ताका सगळें बरेंपण दिलें. पूण ताणें हें सगळें बरेंपण आपणाचे वस्तुंकी वापरून तें वगडायलें आनी पातकांत तो जिवंक लागलो आनी देवाक तें मानलें ना. देवाक मनशाक काडून उडोवचो सो दिसलो, कित्याक इतलें पातोक वाडत वाडत वेतालें. पूण तांचे भितर एकलो कुरपेन आसलोलो नोआ, ताका देवान सांगलें आनी ताणें देवाचें आयकोन व्हडलें तारू बांदून सगल्या मनजातीक ताणें एकठांय केली आनी ही मनजात मागीर परतून वाडत गेली. आमी जाणो कशे भशेन हांव रायलें तेन्ना लोक सगलो बाकीचो मरून गेलो. म्हणटा ती भाशेन ताणें मागीर येवजिलें हांव केन्नाच करचो ना. ताका लागून जितलें पातोक वाडटा तितलें आतां देवान आपल्या पुता सोबें तें सगळें घेवन काडून आमकां सुटका दिल्ली आसा. पूण आमी बेश्टेच वयले वयरूच जियेता. पळय ते कितें करतात पळय ते उण्याच्या बाबतीन तशें करतात. पूण ताचे कडेन सगळें घडटा ते भशेन तें घडोवन येवच्याक ताका आमी एकवटान रावंक जाय. आयज हे सिरिल मेथोडियस हे भाव दोगूय जाण व्हडल्या घराण्यांतले आसलेले, पूण ते दोगूय जाण पाद्री जाले आनी मागीर ते मोटवाशे जाले. मोटवाशे जाल्या उपरांत तांकां खाजार म्हणटा पळय त्या गांवांत आपयले, ते तेसोलिनिकाचे. थंयसर ते गेल्या उपरांत ताणें सगळी ती भाससाबा शिकून काडली आनी त्या लोकांक ताणें कोयतर केलो. मागीर स्लाव म्हणटा पळय त्या लोकांक पाद्री जाय आसलेले. हे दोगूय जाण भाव गेले थंयसर आनी ह्या सिरिलान ती पळय लिपी आसा ती घडून हाडली. पूण थंयसर कितें जालें, वाद विवाद चलोंक लागलो. जमनीचे जे पळय याज्ञीक आसलेले ते तांकां मानना जाले आनी तांकां दोगांयकूय काडून उडोवंक सोदताले. हे मागीर रोमांक गेले आनी रोमांक गेल्या उपरांत सिरिल मेलो, पूण मेथोडियसाक बिशप करून परतून स्लावाक धाडलो ह्या जाग्यार. आनी थंयसर आयल्या उपरांत ताकाय खूब ते पिडापीड दिवंक लागले. ताका प्रिजांत घातलो आनी हे भशेन ताचें म्हणणें मरण जालें. तर ताणें खूब वार केलो. व्हॅलेंटायन होय सगळे क्रिस्तांवांक तिसऱ्या शेंकड्यान तो आसलोलो. क्रिस्तांवांक तो राखतालो सांबाळटलो, पूण ताका मागीर धरून तोणक्यांनी ताका मारून उडयलो. पूण ताचे विशयी दोन वस्तू घडलेल्यो आसा. एक म्हणजे रोमांक जंयसर ताका पुरलो थंयसर एका जुलियस III म्हणटा पळय त्या पाप साहेबान भितर जमणी भितर एक बजिलीक बांदलें. कशें म्हणजे थंयसर तें हें पळय आहा कॅटेकॉम्स ते भाशेन थंयसर ताणें केलें. मागीर फुडें म्हळ्यार तूं थंयसर एक पिंतारलेलें चित्र आसा जेजूच्या खुर्सार मोगताना तो कशे भशेन उंकळ्ळो तें आसा. तें आतां पर्यंत आसा तें थंयसर. दुसरें म्हणजे ताच्या नांवाक लागून वालेंतीनच्या नांवाक लागून दोन वस्तू घडल्यो. एक म्हणजे संगीत एक कला कशी थंयसर ह्या ताच्या फेस्ता दिसा घडटा. दुसरें म्हणजे लोक कार्डां ओ कसली देणी दितात एकामेकाक आनी ही परंपरा सुरू जाल्ली आसा आनी आयज पर्यंत आमी पळयता ती चालू आसा. तर म्हाज्या भयणीन भावनो बरें पळय तें आमी करूंक जाय, वायट तें आमी सोडूंक जाय. ह्या वेळार आमची मनां आमी जेजूचेर लावया. तो जावन आसा सगळें बरेंपण ताच्या एकवटान आमी सगळीं बरेंपण करुया.